माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरयपळ्याच्यो हेडलायन्स. म्हापशा परत एकदा नव्या बस स्टँडा फाटल्यान नव्यो झोपडपट्ट्यो तयार. हो मुद्दो कायमचो तडीक लागतलो केन्ना काय अश्यो झोपडपट्ट्यो दिसान दीस गोंयांत शेक गाजयत रावतल्यो? गोंयकारांचो प्रस्न. दर्यादेगेवेले नवे कसिनो झूज पणजे शहरात जाला. स्थलांतरीत ग्राउंड वर्क सुरू आशिल्ल्यान थळाव्यांमदी पातळला भय. महापौराच्या कार्यालयात वचून नागरिकांच्या शिष्टमंडळान मागली जाव. सरकार म्हणटा शेती करात, पूण शेतकऱ्यांक जावपी समस्येचेर आडनदर जाल्ल्यान मोरजे वाठारांतल्या शेतकारांनी उक्तायलो हुस्को. शेतकी विभागान बेगोबेग घालचे लक्ष. शेतकारांची मागणी धरता नेट. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशा परत एकदा नव्या बस स्टँडा फाटल्यान नव्यो झोपडपट्ट्यो तयार जाल्यात. गोवा 365 साबार फावटी हो मुद्दो उजवाडाक हाडल्या उपरांत संबंधितांनी सुवात नितळ केल्ली. आता परतून हो विशय तकली वयर काडपाक लागला. हो मुद्दो कायमचो तडीक लागतलो काय अश्योच झोपडपट्ट्यो दिसान दीस गोंयांत शेक गाजयत रावतल्यो? पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापशेच्या न्यू कदंबा बस स्टँडा फाटल्यान आमकां परत एक फावट नवीन झोपडपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा. फाटीं आमी ह्या झोपडपट्ट्यांचेर बातमी केल्ली. ताच्या उपरांत म्हापसा नगरपालिकेन इनिशिएटीव घेवन ह्यो झोपडपट्ट्यो हांगासरल्यान काडून उडयल्ल्यो. आयज परत एक फावट आमकां हांगा नवीन झोपडपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा. भायले जे मायग्रंट्स लोक आसा तेंच्यांनी हांगा झोपडपट्ट्यो घातिल्ल्यो आसा. तशीच आमकां हांगा वयता थंय बुरशेपणां दिश्टी पडटा. जे लोक तेंच्यांनी थंय झोपडपट्ट्यो घातल्या ताच्या सायडीक जर आमी पळयशात जाल्यार इतली बुरशेपणां पातळिल्ली आसा की ते खंय तेंचे वॉशरूम करतात, थंय ते आपले कपडे धुतात हे कोणाकूच खबर ना. तशेंच हांगा वयता थंय जी रेलिंग आसा थंय तेंच्यांनी आपले कपडे हांगा सुकत घातिल्ले आसा. इतली बुरशेपणां तेंच्यांनी हांगा केल्ली आसा. तशेंच ह्या पुराय रस्त्याचेर जर तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता आमकां हांगा कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितले बेगिना हो कोयर जो आसा हो हांगासरल्यान नितळ करपाक जाय. तशेंच जे भायले मायग्रंट्स लोक आसा तेंच्यांनी हांगा ज्यो झोपडपट्ट्यो घातिल्ल्यो आसा त्यो हांगासरल्यान काडून उडोवपाक जाय. राज्यांत बिगर गोंयकार आपली सत्ता गाजोवपाक लागल्यात. बेकायदेशीर घरां, बेकायदेशीर दुकानां चलयतात. ते भायर आतां महत्वाचो मुद्दो गाजपाक लागला तो म्हळ्यार झोपडपट्ट्यांचो. म्हापशा वाठारांत झोपडपट्ट्यो वाडत चल्ल्यात. कांय म्हयन्या आदीं हो विशय गोवा 365 मुखार हाडून जाग्यार घाल्लो. पूण आतां नव्या बस स्टँडा फाटल्यान परत झोपडपट्ट्यो अळमी कशी येवपाक लागल्यात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.
सरकार म्हणटा शेती करात पण शेतकऱ्यांक जावपी समस्यांचेर आडनदर जाल्ल्याची जायती खिणां मुखार येत आसात. शेतकऱ्यांक सतावपी समस्यांचो आराखडो मोरजी वाठारांतल्या शेतकऱ्यांनी मांडलो. शेतकी विभागान बेगोबेग लक्ष घालचे शेतकऱ्यांनी मागणी केल्या. सरकार म्हणटा शेतां करा पूण खत पाणी बी कांय विषय मेळना. माद्री मतदारसंघात इतकी हें करून गव्हर्मेंटान एक उपलब्ध करून कांय ऑफिस एग्रीकल्चर घालून दिवपाचो आनी साऱ्या खातीर आमकां वांडा करून बांद्या जावचो पडटा, आरावंद्या जावचो पडटा आनी इतर कितें सावंतवाडी बीन जावचो पडटा. आमच्या गोंयांत अशें कांय ना. आनी ऑफिसाची ऑफिस करून एक माद्री मतदारसंघात करून दिवपाचो ही गव्हर्मेंटा कडेन आमची मागणी आहा. आनी हेतूंत आमदारान जावं हेंच्या मिनिस्टरांनी लक्ष घालपाचें. गव्हर्मेंट म्हणटा, सरकार म्हणटा एक उत्पन्न करा, ते उत्पन्न करा, ते पिकां काडा, ही पिकां काडा. पिकां काडपा खातीर पिके खत पाणी जाय. आतां आमकां कशें गांवांत जाय म्हणटा जर आमकां शेतां करपाक गव्हर्मेंट सांगता जाल्यार खत ना, पाणी ना, कांय ना. हितूच जावन सांगता बाने सावंतवाडी आम्ही आनी करपाचा तरी काय सांग बघूया. एक ऑफिस बारासा घालून दिया थंय एग्रीकल्चराचा मांद्रे. आम्ही दिसर आपले बसतो आणि आट्टू वता चला मागीर बारा रुपये लायले ते 6 फावटी मेले. 6 फावटी आयले म्हणजे तुका आता म्हाका सारा जाय. साराक जर वयतले जाल्यार तो 800 रुपया भाडा घेता. ताका भाडा दितले काय ह्या मेला तिचे पैसे उबे करतले ता म्हाका सांग बघूया. नाल्यार येवन बघपाचा तुम्ही मेला काय ना आता मेला तुका आता भेण्या तरी घालता. सगळी वाट लागान रवलेली आहे माझ्या पोरसाची. कायच ना जायना. रोपे लायले जातात, नाब लायला जातात, लायले जातात. 6 फावटी लावून झाला. पोरसू लायतो, ऊल लायतो, अजून तरी थोडे ऊल लायतात. पयलीं आमी भरपूर लायताले. आता पोरसू लायले आनी कितें उत्पन्न केलेला हे मोर्चेत आमच्या मांद्रे मतदारसंघात साऱ्याक खंयच मेळना. साऱ्याक आमचे गुदांव सुद्धा ना. साऱ्याक आमचो पक्षाचो MLA तो सुद्धा लक्ष घालिना. आणि ॲग्रिकल्चर म्हणटात तुमी एग्रीकल्चर करा, शेतां करा म्हणटात. शेतां करपाक काय ना, शेतां करपाक पण ताका उत्पन्न थियूंक जाय न्हू. पळय पळोवंक गेल्यार सारें हाडपाक जाल्यार खंय वयचें पडटा, आरावण्या वयचें पडटा. थंय सुद्दां मेळना. थिसून मेळटा आनी खंय वयचें पडटा, मागीर वाडीक वयचें पडटा. अशी ही मांद्रे मतदारसंघाची परिस्थिती जाल्ली आहा. आता मांद्रे मतदारसंघात उत्पन्न मिरसांगाचें खूब जास्त जाता. तरी पण ते मिरसांगांक सारें कशें जाय, कितें जाय कांयच उपलब्ध मेळना. त्या खातीर ते उपलब्ध करून एक आमदारान तरी लक्ष घालून आमच्या ते प्रोविजन एक रूम कसो साऱ्याचो करून मोर्जेत ते हाडपाचे. अशे पावसान दीस भयंकर हाल जाता आमचे. दिसून दिसून गाडये करून हाडच्यो पडटा. पावस लागल्या प्रमाणे सारें वितळटा. त्या प्रमाणे अशे हाल जाता की मोर्जे त्या खातीर एक उदक आसलो आमचो तो बंद जाला. त्या खातीर आमदारान लक्ष घालून हितून साऱ्याचें एक प्रोविजन सगळें बरें केलें पण हितून एक साऱ्याचें प्रोविजन तेणी करून दिवपाचें हें आमच्या कडेन मागणी आहा. आनी त्याच प्रमाणे आपले आमचे आमदार आमचे मांद्र्याचे एक सादारणशें ऑफिस कशें एक रूमात सगळी बियाणी मेळटा. मोर्चेच केल्यार आमकां बरें पडटा कित्याक मोर्चे गांव आमचो बरो आनी वेवस्थीत सगळें जाता. थंय मिरसांग खूब लागता. ते बियाणे उपलब्ध करून एक सादारणशें एक ऑफिस कशें रूमात तेजें प्रपोज करून एग्रीकल्चर ते करून आमकां हांगा मोर्चेत दिवपाचें अशी आमची शेतकऱ्यांची मागणी आहा. हे मोर्चे शेतकरी खूब आहा पण ते अशें हालत जाता की कांयच बियाणे मेळना पण खत मेळना. त्या खातीर एक रुमाची व्यवस्था करून आमकां एक ते उपलब्ध करून दिवपाची ही आमच्या कडेन शेतकऱ्यांची मागणी आहा. त्या सरकारान मातसो तरी लक्ष दवरून आमकां काय तरी दिवंक जाय न्हू. शेतां बुडली तांकां दिली आमी ना म्हणा न्हू. हे आतां म्हाका मेला ताका दिवंक नाका एग्रीकल्चरा. वखदां तरी दिया. वखदां बीन ना काय ना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजी एका वळखीच्या धोक्याक टक लावन पळयता आनीक एक दर्यादेगे वयलो कसिनो. रेस मागोसातल्या थळाव्यांनी आपल्या दर्यादेगे वयल्या कसिनो आड झुजेत यश मेळयले जाल्यार आता हे झूज पणजे शारात स्थलांतरीत जाला. पयलींच ग्राउंड वर्क सुरू आशिल्ल्यान संमती बगर, स्पश्टताये बगर आनी जापसालदारकी बगर निर्णय घेतात असो भंय थळाव्यांमदीं पातळ्ळा. नागरिकांच्या शिष्टमंडळान सरळ शारांतल्या महापौराच्या कार्यालयात वचून जाप मागली. सांगले पळय हो इशू रेस मागोस सायडीनूय जाल्लो. थंय ग्रामसभा जाली आनी लोकांनी सांगले की आमकां हो नाका म्हणून. ग्रामसभान रेजोल्यूशन वॉज रिस्पेक्टेड बाय द विलेज पंचायत अँड ऑल्सो बाय द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन काल आमी उलयले ताणें स्वता मेळ्ळो की थंय बाबा थंय लोकांचो ऑपोजिशन आशिल्लो पूण आमी शिफ्ट करता म्हणून. आतां हांगा लोकांचो ऑपोजिशन आसा तो आतां शिफ्ट करूंक जाय न्ही. इफ CCP सेज दे आर पावरलेस
then that he is admitting his failure. But people will continue to put the pressure on all the departments. प्रोसिजर सारको म्हणल्यार ते ट्रेड लायसन दिसले तेंकां प्रोसिजर कसो सारको करपाचें तांकां सगळें बरें खबर आसा तें तुमी जाणा पूण वी वील शो दॅट पेंजीम सिटी ऑफ पेंजीम कॅनॉट हँडल एनी मोर कसिनोज. फाल्यां 12 तारखेक मिटींग आसा पळय तेन्ना CCBची मिटींगेक तुमी प्रेशरायज करतले रेजोल्युशन घेवपाक 100% हय. तो म्हणटा रेजोल्युशन घेवन कितें फायदो जालो न्ही फायदो. तो रेजोल्युशन सुद्दां घेवपाक तयार नाशिल्लो पूण आमी सांगलें ना तूं मिटींग घे रेजोल्युशन घे. सो इज अग्रीड टू डू दॅट आनी ते रेजोल्युशनाचो डेफिनेटली प्रेशर जातलो. रेग्युलेशन घेऊन कितें फायदो जाता आमी पळयता तुमच्या पंचायतीन रेग्युलेशन घेतलेली कोर्टान वता आनी ती भायर पडटा. इन द एंड CCP इज द लोकल बॉडी रिप्रेझेंटिंग द पीपल ऑफ पणजे. सो तांचो एक वॉयस ऑफ द पीपल हांगा कॉर्पोरेशनान ग्रामसभा जायना आमी खंय वचपाचें वेर डू वी रेज आवर वॉयस. CCP इज द ओनली प्लेस. जशें म्हाका थ्रू सोशल मिडिया ग्रुप्स कळ्ळें की एक्टीव पेंजीम सिटीजन्स आर ऑल्सो कन्सर्न अबाउट दीस न्यू शिप द कसिनो वेसल्स वीच इज कमिंग इन टू पेंजीम सायड. सो हांवें म्हटलें आमचोय तेंको जावपाक अत्यंत गरजेचें कित्याक वी हॅव बीन फॉलोईंग दीस मॅटर सिन्स 2019 हे ट्रेकिंग तेंच्यांनी चालू केलें. इट वॉज अपोज देन. आतां इतल्या वर्सांनी परत ही जी डिजीज आसा ती परत खंयसर तरी तेजो घावो दिसपाक लागला म्हणून आमी परत एक्टीव जाले. 22 ऑक्टोबर 2025 टील डेट दीस हे व्हडले जे कसिनोचे षडयंत्र जे आसा ते चालू जाल्ले आसा. आनी जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की ते पोन्न्यो गाडयो काडून नेव्यो गाडयो हाडपाच्यो आनी कॉस्टलियर गाडयो आनी सगळ्यांक कॉस्टलियर एक्सपेन्सीस आनी हे तशें आसा पळय तसले एक्सपेन्सीस म्हटल्यार कशें पीपल हॅव टू बेर इट. पीपल फ्रॉम ऑल द कोस्ट लायक पेंजीम ते रेस मागूस बेती सालिगांव सगळ्यांक हे एक्चुली ही कसिनो आसा म्हणजे ही एक पिडा ही लोकल विलेजरांक लागून आनी फायदो हे गव्हर्मेंट ऑफिसीस जे पॉलिटिशियन चलयता पळय हेंका लागून की ही अत्यंत सारकी दुर्दैव आमचे की हे जे प्रेझेंट सरकार आसा पळय ते सारके लोकांक काबार करूंक उठलेले आसा. डेव्हलपमेंटाच्या अंडर आनी असले हे प्रकार करता पळय. आतां म्हाका सांगपाक एकूच प्रश्न गव्हर्मेंटाक कसिनोन स्पिरिच्युअल टुरिजम येतले हे हांव तांकां विचारूंक सोदतां. पणजेच्या दर्यादेगेर प्रस्तावित ऑफशोर कसिनो विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. पर्यावरणाचें लुकसाण वाडिल्ली गर्दी विशीं शिटकावणी दिली. हस्तक्षेप करपाक सांगलें तेन्ना महापौर रोहित मोन्सेरातान हो हुस्को मान्य केलो पूण पणजी शाराच्या महामंडळाक ह्या प्रश्नापासून पयस केले. Yeah, so there is a proposal for a new casino that's to come in the Madhya. So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically in the upcoming council meeting present their requests and their demands to the council. And to basically pass a resolution stating that Panjim would not like the casino in their. So we have agreed to, since they represent a portion of the city, we've agreed to put their appeal in front of the council meeting on the 12th. See, but CCP has nothing to do with the issuing of license of any casino. That comes under various departments. CCP only grants a trade license to the offices that they have present on the land. That's about it. We have no other role in setting up a casino or anything like that. But they have applied already for. No, applying means they don't have to apply to CCP for a license, right? No, for. No, but that not yet. The boat has not come also, no. No, so only at the final procedure. Temporary shifting at this port, no. I don't know about what the thing is. Also. So तुमको कायच खबर ना की. No, we don't know. Yeah, it doesn't. Like I said, no, it does not. Anything that happens on the river does not happen. I mean, does not. They don't have to intimate the corporation. It's only at the final stages of approval when they want to apply for a trade license for their offices or whatever. That is when they come for us. Encroachment on the footpath. Now, most of it is again. All of that comes under jetty. That is under captain of ports and all. That is not under us. But footpath comes under CCP. But they have not encroached directly on the foot. See, they have not encroached anything. Whatever, if there is any direct encroachment, all we have taken action against all of them. So no, but the time of New Year and all, they do decoration on footpath. Decoration. Yeah, so that permission is given by CCP. For decorations, all yeah, we will give permission. That is okay. But encroaching footpaths. Oh, that decoration. Everybody puts decorations on the thing when we don't sit and. No, but if normal people go to. If people are inconvenienced and all, yeah. Then if we get a complaint and there are inconveniences and all, then we remove it immediately. Because now also for 14th Feb they have encroached footpath and they have. If there are complaints and encroachments, we'll remove it. It's not. So you are waiting for the complaint.
Yeah, we act on complaints, you know. पण लोक त्यांना गाडीवर पार्क ठेवून त्यांना रोखडे फाईन See, Baba, who? We don't find, no. So if anyone puts up stalls on footpath and unless and until you get a complaint, you won't help. We say most of the time, if our staff go around or if people call and things, then we act on it. येवपी कसिनोचेर सीसीपीचो अधिकार क्षेत्र वा जापसालदारकी ना महापौरान प्रतिसाद दिलो. मजगती खंयच्याच नागरी प्राधिकरणान या निर्णयाची मालकी घेना आसतना कसिनो पणजेच्या दारांत कसो पावूं येता असो प्रश्न नागरिकांनी उक्तायला. The mayor, when we brought this problem forward, he says, you know, the river doesn't come under us. It's only the land. But the disastrous effect of these casinos in the river is showing on the land. Whether it's parking, whether it is our roads being full, whether it is garbage, whether it is sewage, our health problems. But he feels that it's a river problem, it's not a land problem. I personally feel that the mayor is not interested in the citizens of Panjim. He's only looking at this problem being a river problem, and that is what shocks me. I thought we had a corporation that is concerned about the citizens, about the people of Panjim, but it doesn't seem so. So I was very disappointed with this meeting, to tell you very frankly. एक्शन करता तेन्ना आमी एथिकली करपाक जाय. ओके, फाल्यां प्रॉस्टिट्युशनान पयशे येता म्हणून आमी प्रॉस्टिट्युशनाक सपोर्ट दितले, ड्रग्सान पयशे येता म्हणून आमी ड्रग्साक सपोर्ट दितले. सो एडिक्शन जे आसा ते एडिक्शन इज नॉट द मेन इकॉनॉमी. सो मेन इकॉनॉमिक पॉलिसीज शूड नॉट बी डिपेंडंट ऑन एडिक्शन. सो ऑल्टरनेट आमी काडपाक जाय. वी कांट फायंड दिस इलिगल रूट. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकर आनी मुझेफ शेख. बोरी हॉटमिक्स काम चालू आसा. आयतारा राती 8 वरांचेर पूल बंद दवरिल्लो. लोकांक पर्यायी सुविधा मेळूंक नाशिल्ल्यान प्रवाशांक आडमेळींक तोंड दिवचे पडले. सुवातेर फकत एक फेरी आसा जातूंत बरीच गर्दी आसता. पळयात ट्रॅफिकांक लोकांनी उक्तायल्ली खंत. कितलेशेच दीस जाले बोरी पुलाचें काम चालू जाला. पुलाचें काम करतना पूल तात्पुरतो बंद दवरतात. हाका लागून येरादारी करप्यांक बरोच त्रास जाता. संबंधितांनी हाचेर पर्यायी रस्तो दिवपाची वा आनीक फेरी घालपाची मागणी केल्ली, पूण अजून मेरेन हाचेर सोक्षमोक्ष लागिल्लो ना. लोकांक वरांचे वरां तिश्टत रावचें पडटा. तांकां ते थंय बसला ते सगळ्यांक खबर आहा. रोड बंद केला तर हांगसर आनी फेरी दवरपाची न्ही. फेरी दवरूं ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियमात आशिहारा आंतरराष्ट्रीय कराटे चॅम्पियनशीप जाली. 25 विद्यार्थ्यांच्या गोंयच्या पंगडान 18 गोल्ड, 17 सिल्वर आणि 2 ब्रॉन्झ पदकां जिखून दुसरो क्रमांक मेळयलो. ह्या सर्तीत वट 28 राज्य वांटेकार जाल्ले. आशियाना इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप जी आसा ही मडगांवच्या मडगांव नावेली हांगा जो मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम जे आसा ह्या स्टेडियमाक जाली आणि ही 6 तारीख ते 8 तारीख म्हणल्यार चल्ली. आणि ह्या हेतूक खुबश्या स्टेटीची भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जाल्ले. आनीक ह्या पार्टिसिपेट जाता जी गोंय तेतून भितर आमची गोंयची भुरगीं आसलीं. जवळ 25 गोंयची भुरगीं जी आसात ह्या कराटे चॅम्पियनशीप पार्टिसिपेट जाले. आनी आज खरेंच गोंयकारां अभिमान उरपाची असली गजाल जाले कडेन आसा. ती म्हणलें जाल्यार गोंयची भुरग्यांनी सद्या 2nd प्लेस ही दवरले कडेन आसा. आनी ह्या 2nd प्लेसीक जवळ 25 भुरगीं जी आसात ह्या एका कराटे चॅम्पियनशीप पार्टिसिपेट जाले. तितूंतली 18 जी आसात ही गोल्ड हाडले कडेन आसात. त्याच बरोबर 17 सुमार तेणी जे आसा ब्रॉन्झाचे हाडले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर 7 जी आसात ही सिल्वर हाडले कडेन आसात मेडलां. म्हणटकीर गोंयची भुरग्यां कडेन कितलो टॅलंट आसा हो हांगा कळटा. इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप 2026 मनोहर पर्रीकर स्टेडियमाचेर 6 तारीख ते 8 तारीख आसलेली. आणि WFSK इंडियाची टीम, आमची गोंयची टीम पार्टिसिपेट जाल्ली विथ 25 स्टुडंट्स. तितले 18 गोल्ड,
आणि 7 जण सिल्वर. सो गोंया खातीर आमी सेकंड प्लेस दवरलेली आसा. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या गोपाळ सराक, जेच्या पासून ही आमकां प्लेस होल्ड करपाक मेळ्ळा. It's a proud moment for us to have host such an event in Goa. It's an international event and a lot of participants, and this event has brought a lot of people together from different styles, and we have got with us the world body president Mr. Hussain, and national president also Mr. Tambodiji. And for this event to be successful, our local team have shown capability. It is a total contribution from their side to set up and host such an event. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. मंगळारा सुके हवामान आनी नितळ मळब तिगून उरतले. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. राज्यात उष्ण तापमान आसतले. सकाळी आणि सांजे थंडसाण जाणवतली. सांजेच्या वेळार कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. मंगळारचे चडावात आणि उणे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यात सुके हवामान, नितळ मळब, दनपरा खर उष्णताय, भलायकेची घेवची जतनाय. सकाळी आणि सांजे थंडसाण, घोळटले थंड वारे. मंगळारचे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.